म्हज्या मोगाल भयणीनो आनी भावानो, जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाजी माय म्हाका ह्या फेस्ताक हे पोरबेक घेवन येताली. चलून चलून आमी येताल्यो, खोतकोत्यान मागणें करताल्यो आनी माय आमकां सांगताली, कितेंय तूं मागशी बागेवन सान फ्रांसीस सावेर तुजें मागणें आयकतलोच, तुजें मागणें देवाक उबारतलो आनी तुका जाय तें मेवतलेंच. आनी हाकाच लागून आमी सगलीं हांगा एकठांय जाल्या. ही पोरब आमी समोर ओपोंक आनी हे पोरबेक आमी समोर ओपता आसतना आमची दोर आमी सगलीं जाणां आमची मागणी हांगा घेवन आमी आयल्या. आनी आमचो आयचो विशय बोरवासान बोरवासो आमकां फटयना, देखून सान फ्रांसीसाचे देखीन बोरवेसाची यात्रेकारां जावुया. वय खरेंच ह्यो बोरवाचो. आयज म्हाका आनीक एक खुशालकाय, कितल्या वर्सांनी म्हाका पयलेच फावटी हांगा हें मीस करूंक फावो जालें. खरेंच बोरवाचो आमकां फटयना. बागेवन सान फ्रांसीसाचो पाय डॉन जुआंव एर्गनाच्या दरबारांत तो काम करतालो. ताका एक मानाचें ऑफीस आसलें आनी ताकाच लागून ताचें ऑफीस आसून ताचो भुरगो सान फ्रांसीस सावेर तोय आपूण एक व्हडलो मनीस जातलो, एक एडमिनिस्ट्रेटर जातलो म्हणून ताणें चिंतलेलें. आनी ताकाच लागून ताच्या पांयन ताका पॅरिसाच्या गांवांत ताका शिकूंक धाडलो. आनी तिचो तो शिकता आसतना तेन्नाच स्पेनाच्या कांय झुजां जावन ताची परिस्थिती पयशा वाटेन खूब त्रास जावंक लागले. आनी ताचो पाय ताका चिंतूंक लागलो, हांव म्हाज्या भुरग्याक परत आपयतलो. कित्याक दुडवां शिकपाक खूब दुडू पडटालेत आनी ताका लागून हांव परत आपयतलो. पूण ही खबर तो आपणाचे धुवेक सांगता, व्हडले धुवेक. ताचे धुवेचें नांव मॅगदलीन. ही ताची फ्रांसाची व्हडली भयण आसली. आनी जेन्ना तिचे भयणीक सांगता तेन्ना भयण तिका ताच्या जिवितान खूब दर्शनां दिसती पडटालीं, विजबितां दिसती पडटालीं. आनी तेन्ना ह्या स्वप्नान ताका दिसून येता बागेवन सान फ्रांसीस सावेर संवसाराचो एक व्हडलो दूत जातलो. आनी ताका लागून ती बेगीनूच आपूण आपणाच्या पांयक एक चीट बरयता आपणाच्या कोयतान सान. ती एक माद्रू आसली, ताका लागून ते कोयतान ती एक चीट बरयता आनी चिटीन ती अशें बरयता, God has destined him to be the apostle of new world to the great glory of his name and the increase of his holy church. देवान सान फ्रांसीसाक विचून काडला नव्या संवसाराचो शीस जावं. आनी ताकाच लागून हो बोरवासो, ह्या बोरवाशान तो आयज आपणाची पावलां फुडें मारूंक पावलो. आयच्या पयले वाचपान आमी देवान जेरेमायस प्रवादीक ताचे आवयच्या कुसव्यान आसतनाच एका खास मिसावा खातीर हाकारलो आनी विचून काडलो. जेन्ना जेरेमायसाक आपूण हाडलो तेन्ना जेरेमायस म्हणूंक लागलो, म्हाका उलोवंक हांव नकलो, हांव एक भुरगो जावन आसा असो तो देवाक सांगूंक लागलो. देवान ताका धीर दिता, आपल्या हात ताच्या तोंडाक लायता आनी आपल्या उतरां जेरेमायसाच्या तोंडान घालता. देवान आमकां जोण एकल्याक एक खेरीत मिसावा खातीर रोचल्यांत आनी विचून काडल्यांत. आमच्या जिवितांत ताचे येवजणेन कितें आसा तें आमी सोदूंक काडूंक देवाचेर आमचो पुरतो बोरवासो दवरून फुडें वचूंक चड गरजेचें. बागेवन सान फ्रांसीस 8 तारखेर जानेराचे 1537 जेन्ना तो वेनिसाच्या गांवांत भितर सरलो तेन्ना बागेवन इनास तो आपणाचे जे पाद्री जावन आसा तांकां तो 2 कडेन धाडटा. एक सेंट पॉल्स आनी दुसरें हॉस्पिटल ऑफ इनक्युरेबल्स. आनी बागेवन सान फ्रांसीसाक हॉस्पिटल ऑफ इनक्युरेबल्स जी दुयेंसां कशींच बरी जावची नात त्या मनशांक तो पळोवपाक तांची सेवा चाकरी करूंक ताका धाडटा. आनी थिसोर तो आसतना सेवा चाकरी करता आसतना थिसोर तांच्यांनी गोच्च्यांनी ह्या मनशांक सोडून दिलेले. डॉक्टरांनी तांचो बोरवासो सोडून दिलोलो, हे केन्नाच बरें जावचें नात.
आनी तांच्या गायांक घाण मारताली. असल्या मनशांक तो न्हाणयता, तो तांचे गाये पुसता, तांकां तो वखद लायता, तांकां ताचे बरोबर तो बसता, रातचो बसता, मागणें कोत्ता आनी तांकां तो धीर आनी आलाशिरो दिता, तांकां तो बुजवण दिता. ह्या तांच्या निमाण्या वखदार तांकां तो बुजवण दिता आनी तो मेल्या उपरांत तांकां तो पुत्ता. वय खरेंच तो इतलें सगोट तो तांकां बोरवांचो ताचे निमाणे वखदार तो दिता. आनी आयज जेन्ना आमी आमच्या भयणां मदें जियेता आसतना जायते फावटी आमी आमच्या माय पांयक कॅर करिनात, आमी आमच्या भुरग्यांक कॅर करिनात. पूण हो भाग्योन फ्रांस सावेर आमकां शिकयता, बोरवांचो दिता, आमचो कुटूंब तो बांदून हाडटा, आमचे हे घोराबे तुटल्यात आनी फुटल्यात तो बांदून दवरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरीतकारान बरोवन सांगता, तुमचेर कितले कोश्ट त्रास पिडापीड येवन तुमी निराशी जायनाकात, कित्याक देव तुमकां साणिना. जेजूचे मिसांव आमी फुडें वतना ताचे शिकवणे पोरमणे जियेतना आमकां त्रास सोंसचे पडटलेच. पूण आमी भिवोवची गरज ना, कित्याक जेजू आमचे सोबें आसा आनी तो आमचे सोबें वावुरता. हें सोत आमी विसरूंक फावो न्हू. जेजूच्या मिसांवांत आमी ताची भागीदारां, आमी फुडें वता तें मिसांव ताचें, आमचें न्हय. भाग्योन सान फ्रांसीस जायत्या देशांनी गेलो आनी आमकां जायती खबर आसा, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, गांवांनी शारांनी तो भोंवलो. जेजूची बरी खबर ताणें परगटली, लोकांक ताणें बुजवण दिली. जेजूच्या नांवान थोड्या मनशांक जिवंत केले. आमी पळयता कोयंबतूर, कोल्लम ह्या मनशांक ताची माय वचोन ताच्या पांय लागीं किस घेता आनी ताका म्हणटा म्हाज्या भुरग्याक साल्वार कर, आनी ताका तो जिवंत कोत्ता जेजूच्या नांवान. पिडेस्तांक तो वेंग मारून तो बरो कोत्ता. निराशी आसलेल्यांक तो बुजवण दिता. वेगवेगळ्या कोश्टांचो भार सोंसलेलो पूण तो निराशी जावंक ना, तो घुस्पटूंक ना. तेणें आपणाच्या जिवितांत जायती पिडेपाड भोगली, पूण तेणें हार मारूंक ना, कित्याक तो बोरवांचो आमकां फटयना. बोरवांचो आमकां फुडें पावलां मारूंक शिकयता. देव आमकां केन्नाच साणिना. ह्या पावसांत आमी केन्नाच आंग काडचें न्हय. जोरी भायलें आमचें जिवीत बिगडटा जाल्यार भितरलें तेंच दिसान दीस न्हू सोरूंक चड गरजेचें. जेजू बेस्तोर जाणांक धाडून जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक धाडटा. हेंच आमकां सगलें आमकां मिसांव आमची देवाची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक. धोरुमदुता भाशेन आनी सान फ्रांसिसा भाशेन जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक वचोन परगटूंक. पीक खूब आसा पूण वावराडी थोडे, देखून देवान आपल्या मोल्यांत वावराडी धाडूंक मागूंक चड गरजेचें. जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक आमी फुडें काडिना, तांकां आमी पाद्री जावंक वा माद्री जावंक फुडें काडिना, पूण फ्रांसीस सावेराच्या माय पांयन ताका फुडें काडलो. जायते फावटी आमची इश्टां जावन आमी आमच्या फ्रेंडांक वा आमच्या दुसऱ्यांक आमी पार्टी हाडटा, कित्याक वॉट इज गोइंग टू हॅपन, वाय यू वॉन्ट टू बिकम प्रीस्ट सिस्टर अशें म्हणून आमी तांकां ओडून हाडटा. पूण तांकां आमी तेंको दिवंक, आमी आदार करूंक, भाग्योन इग्नेसा भाशेन तेंको दिवंक आमी आमचो सगल्यांचो कायदो. ताका लागून आमच्या भुरग्यांक आमी बरी शिकवण दिवंक आनी आमचो कुटूंब आमी बांदून हाडूंक. जशे परी आमी पळयता भाग्योन सान फ्रांसीस सावेर जायते कुटूंब ताणें बांदून हाडलेत. कुटूंब ताणें मागण्याचो केलो, बोगसण्याचो केलो, सेवे चाकरीचो केलो, दोयाल यात्रेकारां जावंक तो तांकां आपयता. भाग्योन सान फ्रांसीस फकत गोंयचो पात्रोन न्हय, बगोर आख्ख्या संवसाराचो मिशनार. ताची पवित्र कूड बाजिलेतीन दवरल्या ती एक चालती कूड न्हय, ती एक बोरवांचो दिवपी कूड. देवाच्या पोटगोडणार मोरनान पूण सदांच जिवे आसात. ही परब आमी समोरपता आसतना आमी आयज सगलीं जाणां निश्चय घेवया. पयलें आसा हांव तयार जेजूचो साक्षीदार जावंक भाग्योन सान फ्रांसिसा भाशेन
दोरमदुता भाशेन जेरेमायसा भाशेन आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामाचेर व आमच्या गोरेब्यांत दुसरें भाग्योन सान फ्रांसिसा भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोरवांसो दिवंक ताचे पिडेंत दुसऱ्यांचे पिडेंत दुखांत कोश्टांत आमी तोयर आसाव खेरीत भाशेन जोण एकल्याक आमी आमच्या जिवितांत गोटाय बोळ आमी मागुया आनी ह्या पोरबेच्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना आमी जेजूचे खरे साक्षीदार जावंक आनी बोरवांसो आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक म्हूण आमी मागुया.